तुमचो विस्तारान मातशें सांगता तुमी किती विस्तार सांगता गांव मंत्री पदाक येता तुका मिनिस्ट्री मेळपाची आसा इतली वर्सां जाली अरे ते जालें फाल्यां शपथी जाता मरे कन्फर्म जालें कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता फाल्यां 12 वरांचेर आसा जे कोणा येवपाक तुमी येवपाक करता 12 वरांचेर स्पिकाचे फाल्यां दितलो नव सवाय येता मरे फाल्यां डिक्लेअर जाता आतां ते नांवां येता म्हणजे काय ना ताजे त्या संदर्भात काय उलयना फाल्यां दोग घेवन एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पळय येदूय नांवां जेन्ना तुमी स्पिकर आसले तेन्ना तुमकां सदांच विचारताले मंत्री पदाचेर तुमी म्हणटाले कितें स्पिकर आसा आमी खुशी आसा स्पिकरा कडेन काम जातलें मंत्रीपद जालें पळय एक गजाल लक्षांत दवरप तुका ही विशय हो हीच म्हाकाय आशिल्लो पयलीं वो तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले बाकी सगळे गजाली आसा हांवें ज्या वेळाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घेतली आनी त्या दिसाक हांवें ठरयिल्लें हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचो सभापती हो 365 दीस काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसतना आनी खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही हें पद हांवें व्हड करपाचो शिकवण्याचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो म्हाका ताचो अभिमान आसा आनी त्यामुळे ह्या पदार हांवें कायमस्वरुपी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमचें संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळे गजाली पळयल्यात न्ही पक्षाक सुद्दां जे आसा केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्यामुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा म्हणजे येदी मोठी जबाबदारी मेळटा आनी नेक धरण आनी म्हजो खेडेगांत कार्यकर्ता आसा की पक्षाच्या आज्ञेनुसार पक्षात सगळ्या प्रकारचे काम करत हांगा आयिल्लो आसा गेली फाटले सादारणचे 27-28 वर्सां त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून हें पद हांवें पक्षांनी दिल्ली आसा जबाबदारी मानली